आदी आवय बापायन भुरग्यांक रागान दोळे मोट्टे करून पडयल्यार भुरगीं थार भियेतालीं. तांच्या दोळ्यांकूच पळोवन तांचो जीव कांपतालो. तोंडांतल्यान जाप पासून भायर सरोनासली आनी एक देंगसो घातलो जाल्यार हात पांय खडखडटाले. पूण आतां ते दीस उरोंक ना. ते पोदेर गेले, ते उंडे गेले. आयज काल आवय बापायन भुरग्यांक एक सांगल्यार भुरगीं तांकां 4 सांगल्या बगर रावना. 10 भुरग्यां मदें 7 भुरगीं तर आपल्या आवय बापायक तोंड उगडून शापोतां सांगतात. वेळ आयलो जाल्यार वायट उतरांय तोंडार हाडटात. पूण आतां सगळें परतेंच जालां. आवय बापूय भुरग्यांक भियेतात. आयकूंक येता भुरगीं आवय बापायक धोमकी पासून दितात. आपल्याक उमकी वस्त दिना जाल्यार वो आपल्याक तापयत वो मारीत जाल्यार आपूण जीव सोंपयतली अशें धोमकी इश्कोलाच्या भुरग्यांकडच्यान आयकूंक मेळटा. आनी वाडलोली कॉलेजीक वचपी तरणाटी तर फाटीं नात. अशें कित्याक घडटा काय? भुरग्यांचे चड लाग जाल्यात? काय भुरग्यांक चड स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या? काय हे दीस अशेच आयल्यात? खंयसर कितें चुकलां? जेनिफर नांवाचें एक तरणाटें, म्हजे बरोबर शिकपी, आवय बापयचें दुसरें चेडूं. दोगांय आमी ह्या वर्साक 10वेक आसलीं. पास जालीं. पूण जेनिफराची एक गोत तुमकां सांगतां. जेनिफराचो बापूय आपलो घोराबो सुखीत दवरपाक परदेसांत आसा. सगल्यो गरजो ताच्यो पुराय जाताल्यो, भोव करून शिक्षणाच्या मळार. जेनिफराक ताची आवयन एक नवो मोबायल घेवन दिल्लो, कारण केन्नाय ताचे ट्युशनाचो वेळ आदलता बदलता, घरा येवपाक वेळ जातलो हें कळीत करपाक जावं कसली इस्कॉलाक लागपी वस्तूची गरज पडल्यार सांगूंक. उपरांत ती वस्त ताका सांज मेरेन हाताकडेन हाडून दिवप. पूण ताचो शिकपाचो वेळ पिड्ड्यार जावंक दिवप ना. केन्नाय कितें खावपाक रूच आयली जाल्यार तें रोखडेंच फोन करून सांगतालें. उपरांत ताची आवय ताका कितें तरी रुचीचें खावपाक करून दवरताली. रातची लिसांवां करूंक न्हीद येता म्हूण ताची आवय ताचे बरोबर रातची 12 जावं 1 वर देखून जागी रावताली. उपरांत सकाळीं केन्नाय 4 जावं 5 उठप अशें जेनिफरूच म्हाका सांगतालें. एग्जॅमीचे दीस लागीं पावले आनी रोखडीच एग्जॅम सुरू जाली. पयल्या दिसा जेनिफराची आवय ताका एग्जॅमीक पावोवपाक आयली. ती दोनपार मेरेन 1 मेरेन झाडां पोंदा बसून थंयच रावली. एग्जॅमीच्या वर्गांतल्यान भायर सरल्या उपरांत ती ताचे कडेन पेपराची चवकशी करीत घरा परतताली. दिसपोटी येवपी ती निमाण्या एग्जॅमीच्या दिसा ताची आवय ना तें पळोवन हांवें ताका विचार केलो. तेन्ना ताणें आपणें आपले आवयक आज येनाका म्हूण सांगलां अशें म्हाका सांगलें. एग्जॅम सोंपली आनी सगळींच भुरगीं घरा परतलीं. सुमार 2 वरांचेर हांव घरा जेवणाक बसलोलें आसतना जेनिफराचे व्हडले भयणीन म्हाका फोन केलो आनी जेनिफर आजून घरा पावूंक ना आनी ताच्या मोबायलार फोन केल्यार स्विच ऑफ मेवता अशें ताणें म्हाका सांगलें. ताणें म्हाका फुडें विचारलें ताणें एग्जॅम बी जावन म्हाका खंय वेता बी म्हूण सांगलोलें काय म्हूण. जेनिफरान म्हाका कांयच सांगूंक ना. एग्जॅम सोंपतच तें म्हाका थंय भुरग्याच्या गर्देन दिश्टी पडूंकूच ना अशें हांवें ताचे भयणीक सरळ सांगलें. हांव तांच्या घरा गेलें. म्हणटा म्हणसर दनपाची 3 वरां जावन गेल्लीं. तिच्या आवयची दुकां पोल्या वयल्यान गळून जमनीर एकटवलेलीं. घरभर शेजारी जमलोलीं. थोडीं ताची आवयक सोजमायतालीं, थोडीं पुलीस कंप्लेन करपाचें उलयतालीं, थोडीं इश्कोलांत वचून सोद करपाची, तर थोडीं म्हाका ताच्या वांगडा शिकपी म्हूण म्हजे कडेन जेनिफराक बॉयफ्रेंड बी आसा तें म्हाका सांगूंक खंय गेलां काय ताचो कसलो प्लॅनिंग बी आसलो आनी साबार हें आनी तें एग्जॅमीच्या पेपराचेर आयलोल्या परस चड प्रश्न म्हाका विचारले. पूण कोणाच्या एकूय प्रश्नाक म्हजे लागीं जबाब नासलो.
वाडलोल्या चेडू भुरग्याचो पत्तोच ना म्हणल्यार खंयची आवयचो जीव वयर सकयल जावचो ना. मोबायल स्विच ऑफ मेवतालो तो पळोवन जीव आकांताचो दोंगर चडत वेतालो आनी वायट दुबाव मनान येताले. जेनिफराची भयण ताचो इश्कोलाचो जावं ट्युशनाचो ऑटोग्राफ बूक सोदून काडून ताचेर आसलोल्या ताच्या इश्टा इश्टिणीक फोन करून विचारताले, पूण कोणाक कांयच खबर नासली. हांव सामकें रानांत पडलें. जेनिफर गेलें जाल्यार खंय गेलें आनी आतां खंय आसा काय. जेनिफराची आवयन सामको जीव मोव केल्लो. तिचो प्रेशर बी देंवलो जायत. निमाणें तिका 108 आपोवन हॉस्पिटलांत व्हेली. सांजेची 7 वरां जावन गेल्लीं. सकाळीं उडून गेल्लीं सवणीं ह्या झाडार सावन त्या झाडार उडोवन आमोरेर आपल्या घरा परततालीं तेन्ना जेनिफराच्या पावलांचो दारवोट्यार प्रवेश जालो. सगलीं एकामेकाच्या तोंडाक पळयत आसलीं ती जेनिफराक एक सारकी पळयत रावली. ताची शेमाय तर आपल्या हातांतलो दांडो घेवन जेनिफराक खंय आसलें काय म्हूण विचारीत मारूंक धांवली. पूण जेनिफर तिचो मार चुकोवन घरांत भितर सरलें आनी भयणीच्या दोळ्यांनी दुकां आनी सगलीं दुखेस्त पळोवन जेनिफरान ल्हवूच आपल्या भयणीक कोण मेला काय म्हूण विचारलें. तिच्या भयणीन खंय आसलें काय म्हूण ताका प्रश्न केलो. तेन्ना जेनिफरान ताचे भयणीक सांगलें की ताका दुसऱ्या इश्कोलाचे नवे फ्रेंड्स एग्जामीच्या वर्गांत मेवले. थोड्या दिसां मदें तांची इश्टागत जाली आनी सगलीं आयस्क्रीम पार्लरांत थंड आयस्क्रीम खातूच भायर दर्यावेळेर भोंवपाक वचपाक प्लॅनिंग केलो. एग्जाम सोंपली तर आतां सुसेगाद मेकळेपणीन भोंवपाचे आपले दीस अशें जेनिफरान आपले भयणीक सांगलें आनी मामी खंय आसा काय म्हूण विचारलें. तेन्ना ताचे भयणीन ताका सांगलें, तुका लागून मामी बरी ना जाली आनी हॉस्पिटलांत व्हेल्या म्हूण सांगलें. थोड्या दिसां मदें नवे इश्टाची इश्टागत जाली ती खरी, पूण आमी जल्मात सावन तुज्या सांगाता आसात तांकां तूं भोवूंक वेता म्हूण कळीत करपाक विसरलें आनी तुजो मोबायल स्विच ऑफ कित्याक येतालो. घरांत सांगल्यार तुमी म्हाका वचपाचें आडायतलीं म्हूण हांवें सांगूंक ना आनी परत तुमी म्हाका फोन करीत म्हणून म्हज्या इश्टांनी म्हाका मोबायल स्विच ऑफ करूंक सांगलो. तांणीच प्लॅनिंग केल्लो एग्जाम जावन भायर वचपाक अशें जेनिफरान सांगलें. जेनिफराचे भयणीन दुखेस्त ताळ्यान जेनिफराक सोजमायत म्हणलें, दुसऱ्या भुरग्यांचेर घालिनाका. तूं बरें जाल्ल्यार आज असलो आकांताचो वेळ आमचेर येवचो नासलो. जेनिफर, तूं खूब शाणें जालां. मामी तुज्या पासत इतले कोश्ट काडून आज निमाणें तुवेंच तिका असलें फारीकपण दिलें. तिचीच परिक्षा तुवें घेतली. घरांत चाललो जेनिफराचो तियात्र. लोक एकाचे 4 खोबऱ्यो करीत जेनिफराची लॉज काडीत वेताली आनी ताचे बरोबर म्हजेंय नांव आनी लॉज वेताली. इंग्लिशींत एक म्हणणी आसा, टेल मी हू युअर फ्रेंड्स आर एंड आय वील टेल यू हू यू आर. अशेंच म्हजें जालें. थोड्या दिसांनी हांव जेनिफराक मेळोवंक ताच्या घरा गेलें. ताची आवय बेडीचेर न्हिदोन आसली. जेनिफर ओगीच तिच्या फुडें बसून आसलें. तिचो प्रेशर देंवून तिची जाप बंद जाल्ली. कितें उलयता तें सामकें सोजमनासलें. तिची उतरां गाग वेतालीं. हांवें जेनिफराक विचारलें, जेनिफर, त्या दिसा एग्जाम जावन खंय वचपाचो प्लॅनिंग आसलो आनी तुका तुजी मामी धाडिना तर तुज्या व्हडल्या भयणीक सांगून वेचें आसलें. इतल्या मोठ्यार पडचें नासलें. कोणाक तरी सांगून वेचें आसलें. आमी सगलीं आंकंदोन कितें म्हणून सोजमोवपाचीं. एक फोन तरी करून सांगचो आसलो. आमकां सगल्यांक सुसेग तरी जाता आसलो की तूं खंय तरी सुरक्षीत आसा म्हूण. कोणें किडनॅप बी केलां काय, कोणें कितें केलें तें कांयच सोजमना जालें आनी तुवें मोबायल आनी बंद केलो. ही तुजी बरीच व्हडली चूक जेनिफर. अशें हांवें जेनिफराक सोजमायत
हांवें म्हजी घरची वाट धरली. भुरग्यांनी केन्नाच आपल्या आवय बापायच्या खालतेपणाच्या मोगाचो आनी लागांचो फायदो काडून तांकां खंयच्याच वाटेन दुखोवचें न्हय.